फायनल कन्क्लुजन अशें विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम येवपाक शकना. ऑनरेबल सीएमाच्या तकलेन वेगवेगळी ऑप्शन्स आसा. त्या वेगवेगळ्या ऑप्शनाचेर विचार करीत आसा. So option is what? Auctioning is the only option or No, auction is not only the option. There are so many options are there. एक 3-4 ऑप्शन्स आसतले. त्या 3-4 ऑप्शनाचेर कितें आसा तो विचार जातलो. ताच्या उपरांत there is a news that जे ऑप्शनाचो रूट आसा फस्ट फॉलोअप करपाचें सीएमान मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी जें आतां ट्रान्सपोर्टेशन आसा तें टील मे म्हटल्यार कंटिन्यू दवरपाचो मुख्यमंत्र्याचो प्रयत्न आसतलो. ऑप्शनींग तुम्ही एग्री झालाय ऑप्शन फॉर लीज that's been done. हय एग्री सगळे एग्री. So everyone is in support of auctioning. No matter whoever comes in the play field. सगळ्यांचें ठरलें कितें बेगींतल्या बेगीन हो विशय सॉल्व जाता तेजेर वचपाचें. Okay. So कोण भितर यो आनी कोण भायलो येता ना ना तेजेर काय ना बेगींतल्या विशय सॉल्व जावपा जाय. म्हजें डिसिजन सीएम घेवचें ना सीएम डिसिजन म्हाका मान्यता आसतली पूण कितें तेजेर उलोवपाचें कितें आसा मागीर उलया. Are you satisfied with the meeting of आतां मागीर उलया म्हणलें सॅटिस्फायड आनी सॅटिस्फायड मिटींग काबार जावंकूच ना वचून 24 तारखेर मिटींग. ओके. So आज decision कांय जावंक ना? डिसिजन काय जावना 24 तारखेर मिटींग आसा. Let us see what we come to the conclusion. When we have done successfully, because we are all in favor of continuing the mines, because the mines are very important to the economy of Goa, and then especially the mining areas. आदलो एजी आनी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी म्हणटा मायनिंग लिजांचे पावणेचोच पर्याय उरला. I had given my opinion in the year 2014 when that earlier judgment had come that they should go for auction. My same opinion stands even today. So how much time it will take, sir? As per your 2 months at the most. at the most 2 months. Yeah. To start. If auctioning starts. To start, you need all the permissions. Yeah, exactly. That depends. That depends. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा कोर्टाच्या निर्णयाचो गोंयचे इकॉनॉमीचेर फटको बसतलो मात राज्याच्या उदरगतीच्या कामांक कांयच अडचण जावची ना ती चालूच उरतली. हांव जजमेंटाच्या मॅरिटाचेर वचना आसतना त्या जजमेंटा मुळे गोंयांत इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जाला इज अ फॅक्ट. त्यामुळे नंबर 1 नो वन नीड टू वरी अबाउट डेव्हलपमेंट वर्क. फायनान्शियल स्टेट गव्हर्मेंटाक प्रॉब्लेम इज वर्च्युअली 0. इट इज 2-3% which we can manage. 2, I will ensure that all people who livelihood depends on this business will not be disturbed. आता म्हजी सगळे आयडिया पयलींच हांव प्रेसाक कित्याक सांगू. हांव इतलीच एश्युरन्स दिता की गव्हर्मेंट वील एन्श्योर दॅट एवरी वन इज स्टेज एम्प्लॉयड ऑर हीज वर्क वील कंटिन्यू. We'll get all the revenue. Pavaskar said that auctioning of money would be get more revenue for the state. So I have heard it. There are few others who have different viewpoint of different ways. So everyone will have viewpoint. You will get the reply in my demands of mines. I have got 4 million tons of e-ore which I can auction and give it to them up to May. So May पर्यंत जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.